बार्देश मयडे वाठारांतल्या श्री रवळनाथ देवळात चोरी जावपाची घडणूक उक्ताडार आयली। चोरांनी देवळाचे दार फोडून फंडपेटी फारायली आणि देवळाच्या कांय अंतराचेर आशिल्ल्या न्हंयेच्या पुला लागसार उडयली। ही चोरयेची घडणूक बिरेस्तारा सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक उक्ताडार आयली। पुलिशेन घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आमी आसा सध्या आता फोर्ट मोयरा हांगासर आणि हांगासर येवपाचे कारण म्हणजे हांगासर जे रवळनाथाचे जे देऊळ आसा थंयसर आयज सकाळी काही अज्ञात चोरट्यांनी हांगासरली जी देवळाची फंडपेटी आसा ती फोडपाचो प्रयत्न केलो। आयज सकाळी जेन्ना हांगासर काही लोक पाया पडपा खातीर देवळात भितर सरले तेन्ना तांकां जी फंडपेटी आसा ती तांकां दिसोंक ना। तेंच्यांनी सोमते कमिटी जी आसा देवळाची कमिटी तांकां तेंच्यांनी कळयले, गांवच्या लोकांक हांगासर एकठांय केले आणि तेंच्यांनी म्हापशेच्या पुलिसांक कळयले। म्हापशेचे पुलीस हांगासर घटनास्थळी पावले। तेंच्यांनी देवळाची तशीच भितर हांगासर जी फंडपेटी आसा ती अशी कळण्यात येयली की काही जे चोरटे आशिल्ले तेंच्यांनी जे मेन दार आसा ते जे लॉक आसा ते लॉक फोडून तेंच्यांनी फंडपेटी उचलून काही अंतराचेर एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजाच्या सकयल जी रिवर आसा त्या रिवराचेर सकयल वयता आसतना स्टेप्स आसा त्या स्टेप्साचेर ही फंडपेटी व्हरून दवरली आणि काही लोखंडी जे रोड आसा जे आयर्न रोड आसा त्याच्या आधारान ती जी फंडपेटी आसा ती फोडपाचो प्रयत्न केले। पण खंय तरी जी फंडपेटी आशिल्ली ती भितरल्यान डबल लॉक आशिल्ली, इंटरलॉक लॉक आशिल्ली, त्या कारणाक ह्या चोरट्यांक ही जी फंडपेटी आसा ती फोडपाक शकले ना। ती फंडपेटी आसा ती स्टेप्साचेर थंयसरूच ती सोडून गेले आणि त्या जाग्यावेल्यान ते चोर फरार झाले। म्हापसा पुलिसांनी देवळाची तशीच ह्या फुडे ब्रिज जी आसा त्या जाग्यावेली इन्व्हेस्टिगेशन केली, त्यांच्यानी पंचनामाय केल्लो आसा। कमिटी मेंबर जे आसा ते सध्या म्हापसा पुलिस स्टेशनाचेर या सगळ्या चोरट्यांचेर आणि चोरयेचेर कंप्लेंट करपा खातीर पाविल्ले आसा। या जो चोर आसा त्याचो सध्या म्हापसा पुलिस जे आसा ते शोधाशोध करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।